सोमार 11 ऑगस्ट 2025 बागयोंत क्लेर मुखेल वोळ ओजापाच्यो वस्तू देवान तुजे खातीर केल्यात ह्या आदार एका गांवांत एक मिशनार बारी वावुरतालो। गांवची उदरगत तितली जावं नासली आनी ह्या खातीर दुडवांचे प्रश्न केन्ना केन्ना आसताले। म्हयन्याचो दंड टॅक्स फारीक करूंक एका म्हयन्यान ताचे लागीं पयशे ना जाता। अकस्मात ताका एका पयशिल्ल्या गांवांत शिबीर दिवंक उलो येता आनी तो चिंतिनासतना ताका एक ल्हान दुडवांची भेट मेळटा। तो पळयोवन खुशाल जाता आनी दुसऱ्या दिसा तो आपलो दंड भरता। देव वावुरता ती वाट आमकां समजना ही एक म्हणणी। आमकां देवाच्या व्हरत्या वाटांचो वेज उगडास करता। आमच्या जिवितांत जायते फावटी आडकुळ्यो उपर आसतात आनी असल्या वेळार आमी देवाचेर शील कोत्ता पूण तो आमकां सांडिना। गरज आमी ताचेर आमचो बावार्थ घट दवरूंक। केन्ना केन्ना आमची ओस्कोताय आमकां महान म्हूण दाखयता आनी आमच्या सरभोंवती वडिलांक मुखेल्यांक कायद्यांक आदी आमी फावो तो मान दिवंक तांच्यो आज्ञा वेव्हारांत घालूंक चुकता। जेजून कितें केलें काय आयचें शुभ वर्तमान। पयलें जेजू देव जावनूय खालतो जाता आनी सोमेस्तां बरी दंड फारीक करता। हाचे वरवीं तो आमकां ल्हान कालती जावंक उलो करता। दुसरें जेजू देवाचो पूत जावनूय आपल्या बापान दाखयल्ली कश्टी वाट चल्लो। देवाचे वाटेर आमी चलोवंक जेजू दर दिसाक उलो मारता। म्हजो थाराव ल्हानवीक खालती जावन देवाच्यो ओजापांच्यो वाटो सोदून काडूंक मागण्यांतल्यान वावुरतलो।